शॅडो काउन्सिलाचे मार्फत आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें DMA, चीफ सेक्रेटरी आणि अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी. आणि हे रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें कारण म्हणल्यार 24 मार्च 2022 मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलान एक रेझोल्युशन घेतलें की जो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो ताजे 5 इन्स्टॉलमेंट्स टोटली व्हॅल्युईंग अराउंड 32 lakhs हे ताका माफ करचे म्हणून. सोपो कॉन्ट्रॅक्टराचे इन्स्टॉलमेंट जे फीज त्यांनी म्युनिसिपालिटी भरपा आशिल्ले ते. आनीक वेवर कारण मागले म्हणल्यार सोपो कॉन्ट्रॅक्टरान रिप्रेझेंटेशन केल्लें की एप्रील 2021 टील ऑगस्ट 2021 ताका लॉस जाल्ले म्हणून कोविड लॉकडावना खातीर. आतां एक्च्युअल लॉकडावन जो जाल्लो तो 2020 जाल्लो फेब्रुवारी मार्च त्या टायमार जेन्ना लॉकडावन आशिल्लो जे ट्रेडर्स आशिल्ले मडगांवचे प्रायव्हेट बिझनेसमॅन बिझनेस इस्टॅब्लिशमेंट्स आणि रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तांकां 50% वेवर दिवचे म्हण ऑन सॅनिटेशन फीज, ऑन ट्रेड लायसन्स फीज आनीक सायन बोर्ड फीज. आनी त्या टायमार सुद्दां म्युनिसिपालिटीन तांकां हें दिवना, वेवर दिवना, फूल चार्ज घेतिल्ले. आनी 21 जेन्ना इतले लॉकडावन नाशिल्लें त्या टायमार हे 5 म्हयन्याचे फीज वेव करपा खातीर वीच वॉज टोटली रॉंग. सेकंडली जो ऑक्शन जाल्लो सोप्याचो तो एंड ऑफ मार्च एप्रिलान जाल्लो ऑफ 2021 आनी व्हेरी फर्स्ट मंथ तो डिफॉल्टर आशिल्लो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर. फर्स्ट 4-5 months ताणें पयशेच फारीक करूं ना. आनी ते आतां हें करपाक एक काणी रचून हाडल्या कावन्सिलान आनी सोपो कॉन्ट्रॅक्टरान की लॉस जाल्ले आहा म्हणून लॉकडावना खातीर, वीच इज व्हेरी मच रॉंग आनी कोणूच एक्सेप्ट करपाक शकना. सो त्या खातीर आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की हें रेझोल्युशन आहा तें स्क्रॅप करचें म्हणून. आमी आतां रेझोल्युशन मागल्यार 1 म्हयनो मायज जालो. 24 मार्च आज आमी 27 एप्रील आसा. आज पासून आमकां रेझोल्युशनाक कॉपी दिवना, कित्याक रेझोल्युशन तयारूच जावना. आनी त्याच सेम रेझोल्युशनाचेर ह्याच डिफॉल्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा ताका 3 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन दिल्लें आहा. इनफॅक्ट ह्या न्यू फायनान्शियल इयर एप्रिलाचे तो बिंदास चार्जीस कलेक्शन करता, सोपो चार्जीस, वीच इज टोटली इलिगल आनी रॉंग सांगपा म्हणल्यार. रेझोल्युशन पासून आज पासून तयार जावना आनी आमकां RTI मागल्यारूय बी आमकां दिवना. सेकंडली आमी आतां डिमांड करतात की जे पयशे 32 lakhs आउटस्टँडींग आहा ते म्युनिसिपालिटीन इमिजिएटली रिकवर करचे. आनी रिकवर जायना जाल्यार जे सोळे कावन्सिलर हे जे रेझोल्युशन घेवपाक सपोर्ट करताले, बॉब मारून जस्टिफाय करताले की ताका 32 lakhs वेवर दिवचे म्हण, त्या 16 कावन्सिलरान 2-2 लाख म्युनिसिपालिटीन डेपोजीट करचे आनी मागीर जस्टिफाय करचे की ताका 32 lakhs वेवर कित्याक फावो तो. DMAन एक लेटर धाडला, म्हाका एक कॉपी आयिल्ली आहा आनी क्लियर कट बरयल्लें आहा की वेवर इज नॉट हे म्हण वेवर कॅनॉट बी गिवन ऑफ सोपो फीज. क्लियर कट दिल्लें आहा आनी इट हॅज टू बी जस्टिफायड म्हण प्रॉपरली. सो हें एक सिद्ध जाता की वेवर रेझोल्युशन घेतलें तें रॉंग आसा. सो त्या कारणान तांणी इमिजिएटली हे 32 lakhs सोपो कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन रिकवर करचे आनी म्युनिसिपालिटी ट्रेजरीन डेपोजीट करचे. आमी जे रिप्रेझेंटेशन दिल्लें त्या हेजेर एक आमकां एक फोड मेळ्ळो म्हूण आमी एकदम आभारी आसा गव्हर्मेंटान, DMAन जावं, अर्बन डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी जावं, चीफ सेक्रेटरी आनी एक बरो हें घेतलो, कॉग्निजन्स घेतलो हे भाशेन ट्रेजरी लॉस करता ते. आमी आभारी आसा. पूण आमकां चड खंत भोगता की जेन्ना हे मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल कोणाच्या अंडर आसा, रिस्पॉन्सिबल आनी टॉल लिडर्स जावं दिगंबर कामत जावं विजय सरदेसाय हे रिस्पॉन्सिबल लिडर्स आसा आनी तांचे अंडर जे काउन्सिल आसा तांचे कडेन असली स्कॅम्स जाता, असली कारस्थान जाता तेन्ना आमकां चड दुखता. हे भाशेन घडोवंक पावनी. आनी स्पेशली जेन्ना म्युनिसिपालिटी कडेन पगार घालपाक पयशे ना, म्हयन्याक जो पगार दिवचे पडटा हाका स्टाफाक, त्या टायमार म्हयन्या तांकां त्रास जाता पगार फारीक करपाक. आनी त्या टायमार हे भाशेन स्कॅम्स तुमी करतात म्युनिसिपालिटी पयशांचो, तें एकदम कोणाकूच सहन जावपा सारकें न्ही.